फोंडा नागरिक समिती या नावान भाजपान आपल्या पॅनलाची घोषणा केल्या। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन पत्रकार परिषद घेऊन अधिकृतरित्या हे पॅनल जाहीर केला। फोंडे आनी सांखळे नगरपालिकेत भाजपाचे उमेदवार जैतिवंत जातले आणि ह्यो दोनूय नगरपालिका भाजपा काबीज करतले अशें तानावडे हांणी म्हणलां। जाल्यार फोंडेच्या उदरगतीक फक्त भाजपाच मदत करूंक शकता अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी उक्तायलां। दोन म्युनिसिपालिटीच्या निवडणुका जातात, सांखळे आणि फोंडा। गोंयभर एकूण 14 म्युनिसिपालिटी आसात, तातूंत एक कॉर्पोरेशन 13 म्युनिसिपालिटी। फाटल्या वेळार देखून निवडणुका जाल्यो 11 म्युनिसिपालिटी एक कॉर्पोरेशन। आज सांगपाक बरें आसा की भारतीय जनता पार्टी 12 भितरल्यो 11 जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष आसात, एक जाग्याचेर मेयर आसा। एक म्युनिसिपालिटी कुंकळ्ळी म्युनिसिपालिटी सोडली आसत जाल्यार गोंयभरल्या सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक आसतात। आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 5 मे ती निवडणूक जातली, त्या निवडणुकी भितर सांखळे आनी फोंडा म्युनिसिपालिटी बहुमतान दोन्ही म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते, नगरसेवक, नगराध्यक्ष जातले, तातूंत आदय दुबाव ना। आणि आमकां खात्री आसा म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक जितले आमचे कॅन्डिडेट रावल्या फोंडा सांखळे सगळे चडशे सगळे निवडून येतले। आनी दोनूय म्युनिसिपालिटीचे हे आसा आमचे कडेन उरतली। आनी हे आमी आमची 5 वर्सां खातीर जी एलेक्टेड जे आमचे कावन्सिलर हे 5 वर्सां खातीर ते वावरतले आनी ते सरकारचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो विकास करपाक प्रत्येकाच्या वार्डाक।